आयज कॅश फॉर जॉब स्कॅमचे मुख्य आरोपी पूजा नायक हे मिडिया मुखार येवन 3 जाणांची नांवां घेतली आणि त्याच्या उपरांत आयज MDP पार्टीचे थोडे मेंबर्सांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. त्यांच्यानी सांगले की हे एक षडयंत्र आसा MDP पार्टीचे लिडर्स आणि पार्टीचे नाव घाण करपाचे. सो पुलिसांक ते म्हणटा की पुलिसांक आमी फ्री हँड दिता, हेजेर कारवाई करचे. 2019 to 2022 ह्या मदीं कितले जाण त्यांच्या ऑफिसान काम करताले हे सगळ्यांचे नांवां त्यांनी पुलिसाक दिल्या आणि पुलिसाक तेंच्यांनी सांगलें की तुमचे कडेन फ्री हँड आहा, तुमी इन्वेस्टिगेशन सारकें करचें आणि तेज्या उपरांत आमचे पार्टी कितें आहा ते निर्धार घेता. पण ह्या मदीं ते सगळे म्हणटा की आमच्या ऑफिसान आमी पूजा नायक ह्या व्यक्तीक केन्नाच पळोवना. 2024 गेल्या वर्सा जेन्ना कॅश फॉर जॉब स्कॅमचे हे सगळे मुखार आयले तेन्नाच आमी हें नांव आयकलें, तेन्ना पेपरार हेजो फोटो पळयलो. तेज्या पयलीं आमच्या ऑफिसान आमी ह्या व्यक्तीक केन्ना पळोवना. पळया फूल स्टोरी. नमस्कार. आयज अर्जंट मोगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीची मिटींग आमी आपयली आणि सगळे जे आमचे मोगो पक्षाचे जे सेंट्रल कमिटीचे मेंबर आसा ते आयज सगळे आवर्जून हांगा जमा जाले. मिटींग आपोवपा फाटलो मुख्य कारण हें जें आतां गोंयांत जें कितें जॉब स्कॅम प्रकरण जें चालू आसा आनी ते जे कोण इनवॉल्व आसा भितर, जेणे कोणें पयशे दिले म्हणटा, तेजो स्टेटमेंट गेले आयज जो कितें स्टेटमेंट तेणें दिला नांवां घेतल्यांक, हे गजालीक म्हाका दिसता जवळ जवळ वर्सभर जालें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आनी एका वर्सा नंतर ती बायल म्हणटा की आपूण मोगो पक्षाच्या ऑफिसान कामाक आशिल्ली, मोगो पक्षाचो जो व्हडलो नेतो आसा, गेली 25 वर्सां जो राजकारणान आसा आनी आपली एक स्वच्छ प्रतिमा घेवन तो उबो आसा, त्या मनशाचें नांव बदनाम करपाचो प्रयत्न जाला. आनी नेत्या बरोबर आमच्या पक्षाचेंय नांव पिड्ड्यार करपाचो प्रयत्न चालू जाला. हेजो आमी खर निशेध करता आनी तो निशेध करपा खातीर आमी आज तातडीन ही मिटींग आपयली. हें एकंदरीत प्रकरण चालू आसतना आमकां अशें दिसता की जाणून बुजून कोण तरी हें षडयंत्र करपाचो प्रयत्न करता, जेणे करून आमच्या पक्षाचें नांव बदनाम जावचें, आमच्या नेत्यांचें नांव बदनाम जावचें, असो हेतू आमकां तरी दिसता. आमी गेली सादारण म्हाका तरी गेली 22 वर्सां जालीं आमी आमच्या पक्षाच्या नेत्यांक वळखतात, दोनूय नेत्यांक, जावं पक्षाचो अध्यक्ष घे जावं मंत्री आमचो सुदीन दळकर सर, आमी हांकां वळखतात. हे दोगूय मनशांक आमी सामके लागींच्यान पळयले. हांव तरी अध्यक्षा बरोबर म्हाका दिसता गेली 22 वर्सां सामको आसा. हे मनशांचें काम अशें आसा की जर कोणाक गरज आसा, कोणाची परिस्थिती बिकट आसा, कोणाचें घर पडलां, कोणाचें आनी कितें जालां, कोणाक मेडिकल हेल्प जाय, जाल्यार सगळ्यांत पयलीं जेन्ना आमी फोन करून हांकां सांगतात तेन्ना सगळ्यांत पयलो जो उलो आमी तांकां मारतात त्या टायमार ते उबे जातात. आनी अशें काम करपी मनशाचेर असो आरोप करप आनी पक्षाचेरूय आरोप करप हें खंय तरी आमकां पचिनी पडना. आनी आमकां तर अशें दिसता आनी आमी अशें सामकें ठामपणे आमकां दिसता की हें जाणून बुजून ह्या सगळ्या प्रकरणा फाटल्यान कोण तरी मनीस आसात आनी हे जाणून बुजून हे प्रकरण वाडोवपाचो प्रयत्न करता आनी जेणे करून आमच्या पक्षाचें नांव बदनाम करपाचो प्रयत्न चालू आसा. परत एकदां आमी ह्या प्रकरणान जें कितें पळय चल्लां ताचो खर निशेध करता. हें आनी प्रकरण अशें जावचें न्ही आनी आमकां दिसता पुलिसांनी हेचो सारको सोक्षमूख लावचो आनी येता त्या 8 दिसान ताचो कितें तरी सोक्षमूख जातलो ही आशा आमी धरता. आनी तो पर्यंत आमी पाशेस काडून मातशें उगी रावता, कारण ह्या टायमार हे सगळें उलोवप म्हाका योग्य दिसना. हांव संदीप वेर्णेकर, MGP मेंबर. आयज जो स्टेटमेंट पुजान सांगला की आमच्या सुदीन सराचें नांव जावं ते निखील आहा आनी तो पार्सेकर आसा तेंचो नांव, 2024 ताका अरेस्ट केल्लो आमच्या जॉब स्कॅमार. 2024च्यान 1 म्हयनो ताका तेंच्यांनी रिमांडाचेर घेतलो. जेन्ना 1 म्हयनो ज्या मनशाक रिमांडाचेर घेता
तेन्ना पुलिसांक फ्री हँड मेळटा तेजें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक. आनी तेणे 1 आनी 2 अमावंट घेवून नासलो, 17 कोटी प्लस घेतलेलो. हांगा 1 लाखाचेर इतले व्हडले करता पुलीस, ते 17 कोटी हो जोक न्ही, मोठे स्कॅम. ह्या 17 कोटीन ताका 1 म्हयनो हांव पुलिसांक विचारूंक सोदता, जावं गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदता की 1 म्हयन्यान इन्व्हेस्टिगेशन तांकां पुरें जावंक ना काय. सेकंड, ताका बेल आवट केलो. जजाक जज विचारता कितें की बाबा तुमकां आनी हें जाय हांगा, जेन्ना पुलीस नाका म्हणटा पळय तांकां बेल आवट जाता ते, पूण केस चालूच उरता. 30 डेजान चार्जशीट 90 डेजान चार्जशीट जाता आनी केस ही चलता, पूण ते निपक्ष जायना. आतां 2024-25 ते उठ्ठा ह्या 8 दिसांक आनी म्हणटा आपणाक 17 कोटी येवपाचे आसा जॉब स्कॅमाचे, आपणे घेवन तांकां दिले म्हणटा. ते दिले म्हणटा आनी म्हणटा 24 वरां ते म्हणटा आपूण 24 वरांची धमकी दितना आपूण तेंचें नांव घेतलें म्हणून. ते 24 वरांनी दिना, 3-4 दिसांनी मागीर सांगता आनी हे आमचे पात्रांवाचें नांव घेता आनी 2 जाणांच्या ऑफिसरांचें नांव घेता. आतां 17 कोटी ते खंय दिले म्हणटा, एकदां म्हणटा ते आमी परवरी दिले म्हणटा. आतां काल म्हणटा ते आमी MG पार्टीन ते 2009 हितून कामाक आशिल्ले म्हणटा, पूण ही व्यक्ती आमचे कडेन केन्नाच कामाक नासले. तेणे सांगल्या प्रमाणे आमकां क्रायम ब्रांचीन आमच्या भुरग्यांक ऑफिसान जे कोण काम आसले त्या टायमार आसले आयज आसा ताका आफोन येला आनी आमी तांकां फ्री हँड दिल्ले आसा की तेजें इन्व्हेस्टिगेशन करचें म्हणून. ते खरें ते कितें आहा पळय ते भायर सरतले. आतां आमी सडनली एक मिटींग घेतली, कित्याक फक्त आमकां सबंद लोकांक सांगपाक जाय ताणें MG पार्टीचेर एक मोठो आरोप केल्लो आसा. आयज पासून MG पार्टी गरिबां खातीर वावरलेली आसा. आनी जे आमचे मिनिस्टर आसा, जावं तो दीपक ढवळीकर पयलीं जालो, सुदीन ढवळीकर सर जालो, तेंच्यांनी ते हातीन दिवनूच येयल्ले आसा गरिबां खातीर. देवळां बांदली, स्कुलां बांदली, नर्सी कितले केले सोडून दी, पूण हो जो आरोप तेजेर घातला हो करणाऱ्याक सोबा सारको ना. हेजे हांव CMA कडेन स्पेशल रिक्वेस्ट करता, होम मिनिस्टर आसल्या कारणान ह्याचे इन्व्हेस्टिगेशन करून जाय आनी हितून कोण मास्टर मायंड जो आसा पळय तो मास्टर मायंड भायर येवचो. कारण रामा आडकोणकराचो मास्टर मायंड आजून पासून भायर येवंक ना आनी हेजोय येवचो ना हेवूय आमकां खबर आसा, पूण तेतून आमचे MG पार्टीचें नांव घाण करूं नाका. इतलेंच हांव सबंद गोंयकाराक सांगूंक सोदता. आयज पुजा नायकान जे कितें सांगलां पळय तेजें तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करा. 1 म्हयनो ताका भितर उडयता त्या टायमार, ते भितर गेले, तेजे भायर तरी लोकां मदीं सुरमूय जाता न्ही. आनी जे मनीस आपूण कामाक लायता म्हणटा जाल्यार तेणें हांव जर कोणाकूय म्हाज्या चेडल्याक तर हांव कामाक लायतलो, तेणें जर म्हाका एक अमावंट सांगलो जाल्यार हांव ताका विचारतलो हेजो मास्टर मायंड कोण करता, खंयचो मिनिस्टर करता. सिंपल लॉजीक, खंयचो मिनिस्टर करता काय म्हणून ताका सांगचें पडटा न्ही अमको करता म्हणून. 600 एप्लिकेशनां येयले, ती 600 एप्लिकेशनां तेजी फायंड आवट करा आनी त्या मनशाक विचारा की तेणें बाबा कोणाचें नांव सांगलें, कोण मिनिस्टर करता म्हणून. ते 1 वर्सान येता भायर कोण तरी तेज्या कानान घालता आनी ते 3 जाणांची नांवां सांगता. हें सारकें? हे पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन करा, मागीर आमचे प्रेस कॉन्फरन्स परत जातले तेन्ना आमचो मेन कोण आहा हे उलयतले. पूण हेज्या फुडें अशे आरोप करून जर आमकां काबार करूंक सोदता जाल्यार MG पार्टी ही काबार करूंक कोणूच शकचे ना. कोण जाल्यार कोण उठ्ठलो, फाल्यां हांव उठ्ठलो आनी कोण उठ्ठलो, कारण भाऊ साहेब बांदोडकरांचो जे पार्टी आशिर्वाद आसा इतलें सांगता. म्हजो पक्ष हो बहुजन समाजाचो पक्ष. भाऊ साहेबाच्या आशिर्वादान आनी पुण्याईन ह्या पक्षाची भरभराट जाली. मदीं थोडे वायट दीस येले, पण सुदीन ढवळ्या सारख्या खंद्या वीरान रमाकांत कलप आनी शशिकला ताई नंतर ह्या पक्षाक सावरपाचें काम केलां तें सुदीन ढवळीकरांनी. गेली 25 वर्सां आनी सुदीन ढवळीकर एका व्यासपीठार एका पक्षात एका कार्यक्रमाद्वारे एकामेकाक बांदलेले आहात. आमी तांकां जवळून जाणा, देखेच्यान जाणा की बाबा ह्या मनशाचें चरित्र कितें,
ह्या मनशाचो स्वभाव कसो, ह्या मनशान आजपर्यंत कितें केलां. आतां म्हाका एक सांगांची गरज दिसता आनी हांगसर एक रिपोर्टर आहा ते मांद्र्याचे आसा की 3 वर्सां पयलीं 2 वर्सां पयलीं मांद्र्यांत पावसांत लायट गेल्यार ती 3-4 दीस येयनासतली. आज खंय तरी म्हयन्याक 5 मिनटांक लायट वयता. तुम्ही तें जाल्यार क्लियर करूं शकता. तर ही आमच्या मिनिस्टराची कार्यक्षमता. कोणाच्या कशें म्हणटात की गायीच्या शापान हे वासाच्या पान गाय मरना. तर ही असली कितलीशी लचणां येयली पण म्हगो पक्ष हो तसोच उरलो. तुमकां एक सांगता, 1 वर्ष जालें ही बायल मनीस भोंवता, तुरुंगात आसा आनी खंय वयता, मदीं ती खंय गेल्लेली कोणाक खबर. पूण तिका 3 अक्षराचें नांव सुदीन हें नांव घेवपाक ताका 1 वर्स लागलें. सुदीन हें नांव सादें, पूण सुदीन ढवळीकर जर ह्या स्कॅमात जर आसा तर हें नांव घेवपाक 1 वर्स कित्याक लागला. गोंयचें होम डिपार्टमेंट हे मुख्यमंत्र्या कडेन आहा, जेचे सर्वेलन्स किंवा जेची चवकशी जावपाक जाय गृहमंत्र्या तर्फे जाता. सुदीन ढवळीकराचें नांव घेवपाक 1 वर्स लागता. तातूंतच कळटा की बाय ह्या प्रकरणात कितें आहा तें. आतां तेका व्हिडिओ पळयला तुम्ही कोण तरी प्रेसवाले आसले, एक बायल मनीस अशी वयता आनी तिच्या फाटल्यान कोण तरी असो हात धरून वयता. म्हणजे त्या बायल मनशाक प्रोटेक्शन दिवपाक सुद्दां खाजगी मनीस दवरलेले आहा. हांव नको कोण तरी पक्षाचो खंय तरी पदाधिकारी काय कितें आसतलो म्हणून. पण हें करतना त्या लोकांना चिंतपाक जाय बाबी आपण करता ते कित्याक असले आरोप करून लोकांची व्यक्तिगत खंय तरी हानी करता हें बरोबर न्हय. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष असल्या ह्या बारीकच्या आरोपांनी कांय जावचें ना. आनी सीबीआय इन्क्वायरी मागला, तुम्ही जाय ती इन्क्वायरी करा. दुधाचे दूध आणि पाण्याचे पाणी जावं न्ही. सुदीन ढवळीकर भितर त्या स्कॅमात आसा जाल्यार योग्य ती ताका शिक्षा जातली. पण हे जे कोण स्कॅम मुद्दम करता आणि जे कोण त्याच्या पाठीन आहा, कित्याक आज हांवें एक व्हिडिओ पळयला कार्लोस फेरेराचो, तेणी ऑलरेडी सगळें डिस्क्रायब केल्लेलें आहा भितर की बाबा ह्या प्रकरणात कितें आहा तें. हें जर एक अपोजिशनाचो लिडर काय एक यादोगाद क्लियरपणे मांडू शकता जाल्यार गोव्यातल्या जनताक हें कळचें ना. जो स्कॅम म्हणून जो वयर काडटा किंवा हाचें नांव घेवंक लायता तें तांकां कळचें ना. तर तुमी म्हाजी रिक्वेस्ट आहा, मोगो पक्षाची रिक्वेस्ट की इवन पत्रकारांनी सुद्दां ह्या प्रकरणाक न्याय दिवचो प्रयत्न करचो. खरें तें खरें येवं न्ही, वायट तें वायट जावं न्ही. आनी आज तुमी सगळे हांगा येयल्यात, आमचें मन आमकां प्रगट करून दिल्या बद्दल तुम्हा सगळ्या पत्रकारांचे हांव आभार मानता. कारण शॉर्ट मिटींग आसलेली अर्जंट आनी त्या बद्दल तुम्ही आमच्या उतराक मान दिवन हांगा येयल्या बद्दल तुमचे आभार मानता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.